स्पीकर सर, आमचे सिनियर कलीग दिगंबर बाबान जे कॉलिंग आमचे क्वेश्चन घातलेले आसा. हांव फक्त मिनिस्टराक इतलें सांगपाक सोदतां, हे जे अंडरग्रावंड केबलिंग सगळे कडेन जे घातलेले आसा, आमच्या भागान जाल्लेले आसा अंडरग्रावंड केबलिंग. बट एकूच इश्यू जो आसा तो जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलरेडी घातला, बट जी दुसरी प्रायवेट कंपनीज येता जे आपले गॅस पायपलायन घालपाक लागून आतां डिगींग चालू आसा, मागीर तशेंच बाकीचे प्रायवेट सेक्टर, हांव तेंची नांवां घेनासतना तुमकां सांगता. अशेंच फाटल्या दिसांनी आमचे वास्को जे पायपलायन घालपाक येयले गॅस पायपलायन, थंयसर आमचो इलेक्ट्रिसिटी केबल तेंच्यांनी तोडून उडयलो आनी 6 दीस लायट नासली मुर्मागोवा आख्खी. तेजेर मागीर तुमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कंप्लेन फायल केली, क्रिमिनल कंप्लेन फायल पुलीस स्टेशनाचेर जाल्लेली. आनी तो जो डॅमेज जाल्लो तो सगळे रिकवरी तेंचे कडसून प्रायवेट कंपनी कडसून करून घेतलो म्हणून. आनी एस्टिमेट धाडलो तांकां अरावंड 20 to 25 lakhsचो, कित्याक हे रिकवरी करतले. हे रिकवरी तेंचे कडसून जाला काय ना हो म्हाका तुमचे कडसून आन्सर जावं मिनिस्टर. हांव मातशें हो पर्टिक्युलर क्वेश्चन मडगांवचो आसा, तरी आसतना ताका आन्सर जाय जाल्यार पर्सनल लेवला हांव आन्सर दिवंक शकता. रिकवरी, अबावट रिकवरी, अबावट NOC, ही NOC जी आसा गॅस पायपलायनां ती आमी दिना किंवा PWD दिना, ती कलेक्टर ऑफिस दिता. PWD दिल्ली जाल्यार ह्यो गोश्टी आमकां कळटल्यो आशिल्ल्यो, पूण कलेक्टर आवट एंड आवट ही NOC दिल्ल्या कारणान PWD आनी आमी ह्या विशीं कांयच खबर नाशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी जाता. मान्य ताचें हाजे फुडें वी वील ऑल्सो रायट अ लेटर टू द कलेक्टर in consultation with PWD and Power Department, NOC to be released to other